Tesalonikekarank Pauluchem poilem Potr. देवाक मानपाचें पवित्र आनी प्रतिमोगाचें जिवीत. Ch.4 शेकी भावां भयणीनो, सोम्या जेजूच्या नांवान आमी तुमकां विनोती कोत्तांव आनी पोरातून मागतांव तें देवाक मानूंक कशे भाशेन तुमी जिवंक जाय तें तुमी आमचे कडलें शिकल्यांत. तशीं तुमी जियेतात खरें, पूण तुमचें जिवीत ओदीक आनी ओदीक सुदारूंक वावरात. सोम्या जेजूच्या नांवान आमी तुमकां शिकोवन दिल्या ती सगळी तुमी तर जाणोत. देवाक जाय तें हेंच, तुमी पवित्र जाल्लीं. कामचार तुमी पयस कोतचो. देवाची वळख नासलोल्या राष्ट्रां परी तुमी कुडीच्यो उंडोवण्यो भागोवच्यो न्हय, पूण जोणेकल्यान पवित्रायेन आनी माणसुगेन आपल्या पोतिनीच्या सांगाता जिवंक जाणो जावचें. हे बाबतींत कोणेंच आपल्या भावाक अनीत करूं न्हय आनी ताका फटोवन ताचो आदाव काडूं न्हय. आमी तुमकां आदीं हें कळीत केलां आनी देवा मुखार अशी शिडकावणी दिल्या. असल्या सगळ्या पातकांक सोमी खास लायतलो. देवान आमकां कामचारी जावंक न्हय, पूण पवित्र जावंक आपयल्यांत. म्हणटच जीं कोण हे शिकवणेची बेपरवा कोत्तात ती मनशांची न्हय, पूण तुमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता त्या देवाची बेपरवा कोत्तात. एकामेकाच्या प्रितीमोगा संबंदी आमी तुमकां बरोवची गरज ना, तर एकामेकाचो प्रितीमोग करूंक देवान तुमकां शिकयलां. आनी आख्खे मासेदोनियेंत सगळ्या भावां भयणी थंय तुमी अशें करून आयल्यांत तें खरें. तरी आसतना तो ओदीक वाडत वचून दी म्हूण आमी तुमचे लागीं मागतांव. आमी तुमकां सांगलां तशें शांतीन जिवंक वावरात. जोणेकल्यान आपआपलें काम करचें आनी तुमचे हात पांय झरोवन पोट भरात. अशें करून दुसरो लोक तुमकां मान दितलो आनी तुमच्या गरजांक कोणाचीच मदत मागूंक तुमकां पडची ना. सोम्याचें धोबाची केणें. भावां भयणीनो, भरमासो नासलोल्या हेरां मनशां परी तुमी खोंती बरीत जायना जावंक, मरून गेल्यान तांचे विशीं सत्तें तुमी जाणो जाल्लीं म्हाका जाय. जेजू मेलो आनी पुनर्जिवन जालो म्हूण आमी तर सत मानतांव. तेच परी जेजूचेर भावार्थ धरून मेल्यान तांकां देव ताचे बरोबर हाडटलो. आमी तुमकां आतां शिकयतांव ती सोम्याचीच शिकवण. आमी जिवीं आसांव ती सोम्याच्या येण्याक देव आजून जिवीं दवरतलो. ती मरून गेल्यान तांचे आदीन सोम्याच्या सांगाता आसची न्हय, कित्याक हुकूम परगट जातलो. देवदूताचो ताळो घांचतलो आनी देवाची तुत्तुरी वाजतली. तेन्ना सोमी आपूण खाशा स्वर्गार थांव देंवतलो आनी क्रिस्ताचेर भावार्थ धरून मेल्यान ती पयलीं पुनर्जिवन जातलीं. उपरांत आमी जिवीं आसतल्यांव ती देव आजून जिवीं दवरतलो. ती क्रिस्ताक अंतराळार मेळचे खातीर आमकां तांचे बरोबर कुपांचेर उखलून व्हरतले. अशें आमी सोम्याच्या सांगाता आसतल्यांव सदांच म्हणटच हीं उतरां मनान धरून एकामेकाक घोटाय दियात. देवाचें उतर